वारकरी संप्रदाय गोवा हाचो हांव सल्लागार म्हणून कार्यकारी आणि आमी ही नवीन संस्था पाठीमागे हेचो उद्देश मेन कित्याक लागून तर जास्तीत जास्त लोकांचो सहभाग जावचो। साधारण आतापर्यंत ज्यो वारी गेल्या तांचे कडेन साधारण 100-200 250 पर्यंत सुद्धा इतल्या पर्यंत लोकांची सोय जाता आणि तितलेच टार्गेट आसता। पण आमी वेगळी काडपाचो उद्देश ह्या पाठीमागलो एक आणखी 100-200 लोकांक हेजो फायदो भक्ती मार्गाचो आणि अध्यात्मवादा कडेन लोक पळोवंक शकतले आणि तांची विचारसरणी म्हणा आणि कितें तांचे जे मनान जे कितें वाईट विचार आसा हे सगळे दूर जावन तांचे सन्मार्गाक सगळे लागचे आणि भक्ती मार्गाचो तांकां आसतना जास्तीत जास्त फायदो जावचो। तांचे कुटुंबीय आसनाय ते सुखी जावचे, तांकां कसली दुश्कर्मां किंवा वाईट छंद बिंद आसत जाल्यार तांचोय बिंचोय आसनाय तो मूळ उच्चाटन जावन ते बऱ्या सन्मार्गाक लागचे। ह्या उद्देशा फाटी आमी जवळ जवळ ही नवीन ही वारकरी संप्रदाय आसनाय तो सुरू केला। आमचो दुसरो जो उपक्रम आहा तो सगळ्यात महत्वाचो आणि तेचेर आमी चड भर दिता आणि आमचे चड भावीक सुद्धा वारकरी खूप वाट पळयतात हो उपक्रम केन्ना आमी डिक्लेअर करता। तर आमकां खूप आनंद जाता ह्या संस्थेच्या अंडर जी ज्ञानेश्वर माऊली वारकरी संप्रदाय ही संस्था आमी स्थापन केल्या तेचो आमी व्हडलो उपक्रम आमी आतां फुडें घेता। तेचे आमी आतां जे प्रवेशिका आसात ते वितरण ही पहिली पूर्व तयारी आसता आमची प्रवेशिकाचे वितरण। तर आमी ते वितरण ह्या 30 आणि 31 मार्च शेनवार आणि आयतार हे 2 दिसान दवरला आमी। ते देवानंद नाईक याचे निवासस्थान आहा शिवलकर वाड आहा मुळगांव हांगासर आमी सकाळी 10 ते 1 आणि सांजे 3 ते 6 ह्या वेळेन आमी वितरण करतले आणि फक्त 2च दीस दवरले ते। त्याच्या बरोबर एक अटीचो पेपर आसतलो ते तेंच्यांनी अटीचो पेपर ही डिटेल वाचतो तेंच्यांनी डिसिजन घेवचे की आपण हेतून बसता की ना ते आणि त्याच्या प्रमाणे ते अर्ज घेवन किंवा ते प्रवेशिका घेवन आमच्याकडे 20 आणि 21 एप्रिल हे 2 दीस दवरले परत शेनवार आयतार लोकांच्या सोयीसाठी। तसेच त्या जागेर आमी ते स्वीकारतले आणि ताचेर मागीर आमी स्क्रुटनायज करून आमी तेंच्या बरोबर तेंच्यांनी प्रवेशिका फी सुद्धा तेंच्यांनी हाडपा जाय। आमी 1000च दवरले फी जशें आमी फाटल्या वर्सा दवरलेले तशीच 1000च दवरले।